वयच्या पयलीं हांव तुमचे कडेन उलोवन गेल्लो आनी खरेंच खूब वायट दिसलें की जे हो विशय आयज रेडी जाल्लो आनी हो जो घडोवन येयलेलो आसा आनी तो विशय म्हणजे स्टार्ट केलेलो म्हणटा तो आमचे मुरमुगांव म्युनिसिपल कावन्सिलांचो आनी आयज ते कावन्सिलर कोणूच येवना जेन्ना आमी चॅरमॅनाक मेळपाक गेले खूब वायट दिसलें बट ताका सुद्दां हांवें तुमकां सांगलेलें म्हाका केन्ना कोणाची तेंची गरज ना ते येता जाल्यार येवनी आसले एक मनान खंय तरी आशा आसलेली एक होप आसलेलो की ते येतले म्हणून बट ते येवना बट जे उपरांत आयज हांव एमपीडी चॅरमॅनाक मेळ्ळो आमचे सिनियर मोस्ट भाऊ घेवन गेलो हांव वांगडा भाऊ तुळशीदास खवणेकर तशेंच आमचे एक नामनेचे आनी सिनियर मोस्ट बाब शांताराम पराडकर तांकां घेवन गेलो वॉर्ड कावन्सिलर वॉर्ड नंबर 8ची सो आमी एक 4 जाणांचें डेलिगेशन घेवन हांव ताका मेळोन येयलो सगळे डिटेलान उलोवप जालें ताका डस्ट पोल्युशन कोल पोल्युशनाच्या बाबतींत सगळे ताका जाप जाल्लेले आसा खूब व्हडलें डिस्कशन जालें इट वॉज ऑलमोस्ट फॉर मोर दॅन म्हाका दिसता 1 hour 15 minutes इतलें डिस्कशन जालें आनी ताका हांवें विचारलें बाबा एनपीडीचें इंटेन्शन कितें आसा जे लोकांक त्रास करपाचें इंटेन्शन आसा काय कितें इंटेन्शन आसा सगळे कडसून असो विशय जावपाक येयला की डस्ट पोल्युशन कोल पोल्युशन जावपाक लागलेलें आसा सो हेजेर तुमचे जे इश्यूज आसा ते कशे तुमी हँडल करतले कशे तुमी कंट्रोल करतले तेंच्यांनी JSW वाल्या अडानी वाल्याकूय आपयलेले तेंचे कडेन डिस्कशन हांवें म्हणलें तेंचे कडेन डिस्कशन मागीर करुया पयलीं म्हाका तुमचे कडसून एज अ एमपीटी एज अ प्रिंसिपल कंपनी जी तुम्ही चलयता तुमच्या अंडर ते येतात तुमचे प्रिकॉशन घेवपाचें कितें कितें साधन आसा तें आमकां एक्सप्लेन करा ते प्रमाणे तांच्यांनी खुबशें एक्सप्लेन केलें तेजे उपरांत हांवें तांकां विचारलें हो विशय आयज मुरगांव म्युनिसिपल कावन्सिलान रेज जाल्लो आसा सगळ्यांनी थंयसर डिमांड केलो आसा की आमदारान तो इनिशिएटीव घेवचो म्हणून आयज हांव येयल्लो आसा इन द इंट्रस्ट ऑफ द पीपल ऑफ मुरगांव गोवा हांवें तांकां सांगलें ते गेल्या उपरांत म्हाका कळ्ळें हे कावन्सिलर जे म्हाजे कडेन आयज येवना ते काल काय पयर खंय ताका मेळोन गेले आय वॉज सरप्रायज सारको जेन्ना म्हाका चॅरमॅना कडसून कळ्ळें की कावन्सिलर ऑलरेडी मेळोन गेले म्हणून आनी मेळोन गेले तांकां आयज आपयलेले हांवें ते कशे तुमकां मेळोन गेले काय म्हणून तो म्हणपा लागलो येयलेले म्हणपा लागलो 8 कितें कावन्सिलर आनी 8 कशे येतले काय कोण येयलेले तेन्ना मागीर म्हाका फोटो दाखयलो खंयचे तरी फोटो हे कावन्सिलर आसलेले म्हणून आपल्या बरोबर तेजे भितर तेजे वैद्य पयलेलो मुरगांवचे एक 2 जाण कावन्सिलर आसले एक दाबोलीचो कावन्सिलर भितर आसलेलो जेका हेजे मुरगांवचे काय लागना अशे खूब जाण आसलेले भितर सो हांवें तेन्ना पळयलें हांवूय सरप्रायज जालो सो हांवें ताका विचारलें चॅरमॅना कितें डिस्कशन जालें काय म्हणून तेंच्यांनी कितें डिमांड केला चॅरमॅन म्हणलो कांयच डिमांड करूं ना कांयच सांगू ना येयले खंय आपल्या कडेन च्या पिले खंय फोटो मारलो आनी गेले खंय हांव सारको सरप्रायज अरे जो इश्यू तुम्ही तुमच्या कावन्सिलान काडलेलो आसा तुमच्या कावन्सिलान तुम्ही रेज केलेलो आसा कितें बाबा कोल पोल्युशन जाता म्हाका खंय तरी क्रेडीट मेळटलें काय म्हाज्या कडेन येवपाक नाका तुमकां म्हणून तर तुमी सेपरेट केलें एटलिस्ट बाबा ते तुमचो डिमांड घाला इन रायटींग कितें तरी दिया येवन एटलिस्ट बाबा कितें उलयला ते लोकांक तरी सांगा लोकांक कळोनी मिडियाक एड्रेस करा तेंच्यांनी कांयच केलेलें ना कित्याक म्हाका कांयच खबर म्हाका आयज केल्या उपरांत कळ्ळें ते ऑलरेडी येवन गेले म्हणून आतां हांव इतले दीस जाणा बाबा ते म्हाका रावला म्हणून वांगडा वयपाक हेंच्या मनान खंय तरी खोट आसा हेंच्या मनान कितें तरी प्रॉब्लम आसा कित्याक हेंकां खंय तरी भंय आसा असो दिसता कित्याक म्हाज्या वांगडा येयले तर थंय तरी एक्सपोज जावंक शकता म्हणून हेंचो जो पर्सनल कितें बेनिफीट चल्ला हे बंद बॉब मारता पळय बॅगा म्हणून हेंची जी बॅगा हेंकां मेळटा ते कोणाक मेळटा ती एक्सपोज जायत म्हणून ते म्हाज्या वांगडा येवना काय हेंचो जो धंदो थंय चलता तो एक्सपोज जायत म्हणून म्हाज्या वांगडा येवना कित्याक म्हणून येवना आनी वचून मेळोन येयले जाल्यार एटलिस्ट तुमी डिमांड तरी कितें घातलो इन रायटींग कितें डिमांड घातला हांवें A to Z इन रायटींग डिमांड घातलेलो आसा थंय कितें डिस्कशन जालां ते आमी रिकॉर्डिंग केल्लेलें आसा व्हिडिओ रिकॉर्डिंग आसा जी हांव तुमचे कडेन शेअर करूंक शकता कितें कितें उलोवप जाल्यार खंयच्या विशयाचेर चॅरमॅनाक सांगलेलें आसा हांवें तुमकां बायट दी म्हणून प्रेसाक चॅरमॅनान म्हाका प्रॉमीस केल्लो आसा जे इश्यू आसा ते आपूण इम्प्लिमेंट करता आयज सांजचे पर्यंत आपूण ऑर्डर काडटा आनी तेज्या उपरांत आपूण फाल्यां परवा दिसा भितर 2 दिसांच्या उपरांत आपूण प्रेसाक मागीर बायट दिता म्हणून ऑन दीस इश्यू सो हे घडोवन हांवें हाडलेलें आसा बट वायट दिसता की हे कावन्सिलर हेंचो हिडन एजेंडा कितें आसा तो अजुनूय कळना हेंचो कसलो स्वार्थ आसा तो
अरे हे एक लोकांचो कोर्स मरे, लोकांक लागून मरे, मुरगांवच्या लोकांक लागून तुमकां जेन्ना इतले पडलेले असलेले म्हणून तुम्ही काउन्सिलर हो टॉपिक रेज केलो. वॉर्ड नंबर 5च्या काउन्सिलर, वॉर्ड नंबर 6च्या काउन्सिलर, वॉर्ड नंबर 4च्या काउन्सिलर, वॉर्ड नंबर 24 काय 25च्या काउन्सिलरान रेज केलेलो मरे हो इश्यू. तुम्ही सगळ्या काउन्सिलरांनी रेज केला मरे हो इश्यू. जाल्यार तुम्ही कित्याक ना हांवें चेअरमॅनाकूय सांगला हो इश्यू येयला आयज फर्स्ट टाइम आमदार हो इश्यू घेऊन तुमचे कडेन येयलेलो आसा. गेली 15 वर्सां जालो जो एक्स MLA आसलेलो हे आता काउन्सिलर जे उलयता तेवूय तेजे भितरले एक काउन्सिलर जाल्यार 3 टर्म म्हणजे 15 वर्सां तो काउन्सिलर आसा. वॉर्ड नंबर 9चा आता तो 23 काय 24 केजो तरी काउन्सिलर आसा. तो चेअरपर्सन आसलेलो तेन्ना कितें केलें, तेन्ना कित्याक उलोवना, तेन्ना तुजी मशिनरी चलताली म्हणून ओगी रावलेलो, ते तुजो बिझनेस चलतालो म्हणून ओगी रावलेलो. आता तुवें इश्यू काडला मरे, आता राव मरे स्ट्रॉंगली करून दाखोवया. कित्याक येना तुम्ही? कोणाचो भंय आसा? पयलींच्या एक्स बॉसाचो तुमकां भंय आसा? एक्स बॉसाचो तुम्ही बिझनेस वाचोवपाक सोदता? जो डेल्टा थंय बिझनेस करता तेज्या खातीर तुमचें कितें रिलेशन आसा? जो ते हँडल करता, राघोबा हँडल करता, राघोबाच्या तेजे कितें लिंक आसा? तेजो बिझनेस वाचोवपाक सोदता? तो पोर्ट उरला तो 10 आनी 11 तो प्रायव्हेटायज करपाक सोदता तुम्ही? प्रायव्हेटायज करून कोणाक फायदो करपाक सोदता तुम्ही? हो डेल्टा जो बेंगलोरेन आसा तेका फायदो करपाक सोदता? ते लोक चलयता आयज पोर्ट 10 आनी 11 कोण चलयता? आमचे गोंयकार चलयता. आमचे स्ट्युडरिंग गोंयकार स्ट्युडरिंग चलयता. ट्रान्सपोर्टर आमचे गोंयकार ट्रान्सपोर्टर आसता. मशिनरी जे चलयता ते आमचे गोंयकार चलयता. लेबर ट्रान्सपोर्टर घालता ते आमचे गोंयकार घालता थंयसर. हे सगळ्यांक काबार करून तुम्ही डेल्टाक दिवपाक सोदता? हो तुमचो हिडन एजेंडा? आयज हांवें प्रश्न केलेलो आसा चेअरमॅनाक त्या कोल पोल्युशनाचेर आनी डेल्टाच्या बाबतीनूय हांवें तांकां सांगलेलें आसा आनी अजुनूय सांगता कितलो जालो ते डेल्टाचे प्रायव्हेटायज करपाक आमी दिवपाना म्हणल्यार दिवपाना. आनी MPDकूय सांगलाय तो गोंयकारांचो बिझनेस जो फक्त 2च बस उरला 10 आनी 11 आनी थंयसरूय जर तुम्ही प्रायव्हेटायज केले जाल्यार मागीर आख्खो पोर्ट म्हणटा तो प्रायव्हेटायज जावन पडटलो. एक काय तुम्ही पोर्ट दवरुना, सगळे तुम्ही प्रायव्हेटायज केलेले आसा. तुम्ही प्रायव्हेटायज केल्यार तुमकां इन्कम येता, लोकांक लागून कितें करता तुम्ही? आयज आमच्या स्कुलाचेर टिचरीस आनी स्टुडंट्स आसा ते बॉब मारता, पेरंट्स बॉब मारता, फी वाडयला म्हणून. कसलो फायदो करपाक लागलो आसा तुम्ही लोकांक लागून? आयज म्हाका एक एश्युरन्स मेळिल्ले आसा जे पोल्युशन जाता कोलाचे ते तेंकां जिंदाला वांगडा अडानी वांगडा बसून ते सॉर्ट आउट करतले एश्युरन्स दिलेले आसा आनी एक्शन टेकन रिपोर्ट म्हाका दितले म्हणून सांगला. एक्शन टेकन रिपोर्ट इमिजिएटली आनी तेजे प्रमाणे फूल रातचे सकाळचे फातोडीचे फूल रस्तो क्लिनिंग करतले. स्पेशल कॉन्ट्रॅक्टर अपॉइंट केला तेका वाडून म्हाका मेळिल्लो आसा. कोणा इन्चार्ज केला पळय तेका आनी तेजे कडेन कॉर्डिनेट करपाक म्हाका सांगलेलो आसा. फूल रातभर मशीन घालून लेबरर घालून फूल प्रायव्हेट कॉन्ट्रॅक्टाक दिलो आसा. रातचो दिसाचो हे दोन्ही टाइम करतले ते क्लिनिंग करतले म्हणून सांगलेले आसा. जे ट्रान्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन घालपाक लायलेले आसा कित्याक ट्रान्सपोर्ट तांकां 9 नंबरांसून अलाउड ना गाडी व्हरपाक. ट्रान्सपोर्टेशन फक्त 1 नंबरांसून अलाउड आसा. तरी पासून ते 9 नंबर आसा. हांवें ताका सांगले तुमचे कडेन ऑर्डर ना, गव्हर्नमेंटाची ऑर्डर आसा फक्त बस नंबर 1 गेट नंबर 1 व्हरोंक जाय म्हणून ट्रान्सपोर्ट. तुम्ही 9 नंबरांसून व्हरपाना. ते म्हणटा कितें रेग्युलर क्रूज येता म्हणून ते आमी 9 नंबरांसून व्हरतात तांकां रेस्ट्रिक्शन घातलेलें आसा. ती ऑर्डर तेंच्यांनी आयज सांजची पर्यंत म्हाका दिता म्हणून सांगला. ऑफिशियली ऑर्डर काडटले ते मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग 7 to 9 o'clock पर्यंत ते ट्रान्सपोर्टेशन स्टॉप करतले. दनपारचे 12 ते 2 पर्यंत स्टॉप करतले आनी सांजचे स्टॉप करतले. अशी ऑर्डर काडून ते आयज म्हाका धाडटले. ती ऑर्डर हांव तुमकां दिता. सो अशे खुबशे रेस्ट्रिक्शन हांवें तांकां घातला. तेंच्यांनी एग्री जाल्लेले आसा आनी ते सगळे आयजच्या दिसा भितर इम्प्लिमेंट करतले आनी एक्शन टेकन रिपोर्ट पोल्युशनाचे डे टू डे कितें आसा ते म्हाका एक मनीस कॉर्डिनेट करपाक तेंचो ऑफिसर दिल्लो आसा. तो म्हाका डे टू डे कॉर्डिनेट करतलो आनी तरी पासून तांकां सांगला जर हे कंट्रोल जायना जाल्यार म्हाका हे कावन्सिलर आनी कोणाची गरज ना. आमचे मुरमागोचे लोकूच पुरो तुमकां दाखोवपाक फाल्यां हांव हे हायर लेवलीचेर तुमचेर एक्शन घेतलो म्हणून. कित्याक पयलीं जेन्ना लोकांचो इश्यू जाल्लो कितें कोलासून रातचो वास येता म्हणून तो वास येता म्हणून तेन्ना हांवें इनिशिएटीव घेवन ते केले. त्या दिसांसून आयज पर्यंत तो वास बंद जाल्लो आसा. सो जेन्ना जेन्ना हांव फुडाकार घेता इश्यू घेता लोकांक लागून म्हाका कोणाचे पडलेले ना. म्हाका फक्त मुरगांवच्या लोकांचे पडलेले आसा. लोकांक लागून हांव वावर करपाक हांगा उबो आसा. आनी तेन्ना हांवें तो इश्यू घेतलो तो वास म्हणटा तो बंद जालो. म्हाका तेज्या फाटल्यान रिजनूय खबर आसलो वास कित्याक आनी कोण करता. हांगा कितें जाल्लेलें आसा एक हिडन एजेंडा आसा. थोडो ग्रूप जाल्लो आसा जे अगेन्स्ट
वावर करपाक सोदता, इमेज डॅमेज करपाक सोदता. हो एकूच हांव म्हणटा. हांवें आयज लायफान आयज हांगा पर्यंत पावलेलो आसा, एक फायट करून 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 पावलेलो आसा. म्हाका हे कांय फरक पडना म्हाजी इमेज कोणें इफेक्ट केली कित्याक म्हाका कोणूच म्हाजो इमेज म्हणटा तो इफेक्ट करूंक शकना, डॅमेज करूंक शकना. कित्याक म्हाज्या वांगडा आमचे मुरगांवचे लोक आसा, लोकांक म्हाजो स्वभाव खबर आसा, लोकांक म्हाजो नेचर खबर आसा. आनी जेन्ना हे बऱ्या कोसाक लागून झगडटा जाल्यार हांव केन्ना फाटीं सरपाना, सदां त्या लोकां बरोबर आसतलो. इतलें सांगता. आयची मिटींग जी आसा ती फ्रुटफूल जाली. आमचे सिनियर मेंबर्सांक देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक ते येयले म्हाज्या वांगडा, कित्याक तांकां कन्सर्न आसलेलें. आयज हांवें फक्त कावन्सिलाक आपयले, बट आमचे खुबशे लोक हांगा सिनियर लोक येयलेले आसा, तांकां कन्सर्न आसा म्हणून ते येयलेले आसा. आयज जर आमी आपोवपाक गेले जाल्यार आख्खो सड्याचे हजारांनी लोक देंवपाक रेडी आसा, बट अजून पर्यंत हांव ती इनिशिएटीव घेवना. फुडें गरज पडली जाल्यार हांव घेतलो. कोणेनूय कितें म्हटलें, बट म्हाजो इतलोच सांगपाचो आसा एक एडवायस हे सगळ्या कावन्सिलरांक, बाबा असली डुप्लिकेट गेम करनाका. तुमी ताका मेळोन आउटकम कितें जालो, झिरो मरे. म्हाज्या वांगडा येयलेले जाल्यार एटलिस्ट एक फ्रुटफूल आवाज जातालो. आयज हे फले सगळे जाग्यार पडल्या उपरांत हो क्रेडीट तुमकांच मेळपाचो कावन्सिलराक, कित्याक कावन्सिलरान इनिशिएटीव घेतली न्हू. म्हाका दिसना हे कावन्सिलरांक कसलो इंट्रस्ट आसलेलो. तांकां खंय तरी तो फक्त एक इश्यू रेज करून आयज खंय ते कावन्सिलराच्या भितरूच झगडटा. तुवें कित्याक तो रेज केलो इश्यू, तुज्या लागून आमी फोंडान पडले. हेंच्या भितरूच झगडी चल्ला खंय कावन्सिलराच्या भितरूच. तो म्हणटा कोण येवपाक सोदतालो, ना तूं वचनाका म्हणटा, ताका फोन येयला खंय तुमी वयपाचे न्हू. आमी एकदां वचून येयले. हे आयज हांव सरप्रायज चॅरमॅनान सांगल्या उपरांत. सो एनीवे वॉट एवर इज हेपन, टुडेज मीटिंग वॉज फ्रुटफूल. आय एम रियली टच. आणि जे आमी डिमांड घातला ते तेंच्यांनी एक्सेप्ट केलो. डे टू डे एक्शन रिपोर्ट म्हाका मेळटलो इमिजिएटली. आयज सांज पर्यंत ती ऑर्डरी भायर सरतली जी आमी तांकां डिमांड केल्लेली आसा. ते प्रमाणे म्हाका दिसता हे जे आमी कंट्रोल करूंक शकतले कोण सोल्युशन आमी ट्राय करुया. जायना जाल्यार तेजे फुडें कितें एक्शन घेवंक जाय तेज्या लागून हांव रेडी आसा. जे मिडिया कडे आमचो सर उलयलो आमोणकर सर चेअरमॅना कडे, ते सगळे खरे आहा.